टीव्ही भांगार येतलो पयलींच्या आमची एकटी बहिणी वाचून माझी बहिणी नाही काय ते पण अजून सांगता भाटकार म्हणजे आमचे भांगार म्हणटा म्हणजे हे भिडले लोक हरामी हेंका मरे भाटकारान जागो कितें विकलो हय बायला विकलो पण खबरूच ना आमकां आमची साईन घेऊन असताना सात जाण हांगर या टोटल कोणाक खबर नासतना तेणी बिल्डराक दिले कितें बिल्डराक दिना फुडें तेणें आपले नाटकां दाखयली सुरू केली म्हणून ते आयज ते घराचेर पावले इतले वर्सां 200 वर्सां जाली तरी आयज कर आमकां कोणी इतले सतावंक नासले ते ह्या चोरान सतायले आमकां हो भुशान एडी सतायले आमकां रेगुलर म्हणजे आमचे ऑलरेडी रेगुलर आहात ती म्हणजे सगळ्यांक 300 स्क्वेअर मिटर हे करून दिता आणि बाकीचे पळय भाट आहा तो तुमचो शेअर कितें येता तो तुमकां दिवया म्हणून आमी हांकां सर्वे करपाक भितर घेतले सर्वे जायना फुडें हेंचे हे स्टॉप इल्लिगल कोणाचे म्हणजे सर्वे रेडी मेळ्ळो न्हू म्हाज्या घरांत 100 मिटर सांगताना तुमकां कायद्यान सांगलें की 300 स्क्वेअर मिटर सगळ्यांक दिता म्हणून 100 मिटर म्हाज्या घरा न्हू मातशें वाडला आसतले ते तेंच्यान धरून आमचे इल्लिगल म्हणून वाडयला घर हे ते करून आमचे कंप्लेनी घातल्यो म्हाका 100 फावटी घरा कडेन येवन सांगूंक लागले की हाणे परत बाबा हे घर तुका दिले कितें भायल्या आपणाक कितें तरी दी ही तुमकां आपण माफ केल्या आनी ही तुमकां दिली म्हणून सांगली आयज दिवन म्हणून हे आमचो घात घेता पळय तो हांव सोडचो ना हांव परत सांगूंक सोदता सावंताक की तेणी येवन पोवचे आनी अजूनय तेणी येवंक जाय आनी येयल्या शिवाय तांगर कित्याक जावचें ना आता खंय रावतली कशें कितें आता आमी एक काम करतले आमी अशेंच रावता आमी खंय वयची ना आमी आमच्या घरात थंय झोपडी करून रावतले आमी थंयच रावतले जाल्यार आतां जाल्यार थंय टँक घालता तुमी फोटो मारून परत मिडियाक घाला आमी थंयच बसतले कधी सकट ओडून हाडले आणि एक तेन तिका फोर्सफुली उकलून हाडला ओडीत हाडला माझ्यावर घाला आम्ही 4 जण राहतो आणि आजो आणि आजी असता माझी आजो आणि आजी
पहिले त्यांना धरून पोलिसांनी बाहेर काढले अशे बोर्ड त्याच्या आजी आहे. बाहेर काढलं ओढून बाहेर काढलं दुखलून बाहेर काढला पोलीस हात धरून तिला बाहेर काढले आणि मागीर त्यांना आणले भारती येई नसलेली तरी सुद्धा ओढून बाहेर काढला तिला आणि घराकडे कोण नसलं आणि ती येईल म्हाका एकूच सांग पयली सांगा भाई हे सर्वे सगळे हे झाले तेंच्यांनी सगळे भाट घेतले हांव म्हणटा कित्याक घरा सकट भाटां घेतली पूण 114 आणि सगळ्यांचेर नांवां 7 मुणकारांची आहा राईट कॉलमात आमचे नाव आसा तशें ते डायरेक्ट कोर्टाक घालून हे करूं शकना लिगल इल्लीगल ओके इल्लीगल पूण जेन्ना त्या सर्वेचो हे ताबो त्याच्या बापाय कडेन आहा ते कशें घेवं शकता टेनंटाचें नांव काडी नासतना घेऊन डायरेक्ट हांगासर येतात चडशे प्रत्येक फावटी येता न्हू घरांची मेजरमेंट घेवपाक येयले तेन्नाय पोलीस प्रोटेक्शन घेऊन हांगासर डायरेक्ट येता मागीर आमच्या लोकांनी यांच्यानी घरात हात घातलो मोठो डायरेक्ट पयलीं अधुरी फोडलो तेंच्यांनी हांव आनी म्हाजी मम्मा घराकडे आसली म्हाजी भट स्कुलाक गेल्ली पप्पा आसलो कोर्टान गेल्लो येयले तेन्ना डायरेक्ट दुरी फोडला तेंका भितर काय सांगूना काय सांगू ना धांवपाक जाय हांगा जाणटी बाहेर बसलेली ती बाहेर बसली आमच्या गावात बाहेर आयला फॅमिली झाली कोर्टान गेल्लो तेन्ना 200 वर्सां आमी रावता हे त्यांच्यानी 30% भागीदार आहे 94 194 76 आता अख्खे घर मोडा चालू आहे त्यांच्या मोडा किती सांगू फुल सोदता मोठा म्हणतात ते किती सांगू सोदता घर मोडपाक गेले तुमचे अर्ध घर मोडून मोडले ते तुमका बाहेर काढलं किती बरे बघून पावसना तो चढण असलो माझ्या भाडकारात भाडकार माझं भांगार भाडकार आम्ही सगळ्यात म्हणता भाडकार आमचा बरो हे दलाल येले दलाल आमकां आता खंय रावतले आम्ही खंय वयचे ना आम्ही थंयच रावतले आम्ही याच घरान रावतली थंयच झोपडी करून एकूच मॅसेज दिता या चोरांकडे एकूच मॅसेज दिता तो ऐका याच्या पुढे भाडकार आणि त्याचे मनीस सेक्युरिटी घेना असताना जेन्ना भाटान भितर सरतले न्हू आमी उलपयतले तांकां हो आमचो मॅसेज त्यांच्या पर्यंत पावोंक जावो हे भाडकार जाता गो हे भाडकार म्हणजे हेंच्यांनी आपल्या नांवार तुका खोल्ले खबर आहा कितें केला लोकांक आनी कशें धांवडले ते समजले आमी तहे आमी शिवोलकार आमी आमचे पळय आमचे बालपण हांगा गेला न्हू ते अशे बेश्टे वाय हेंच्या फाटल्यान हे करचे ना हेंच्या फाटल्यान आमी लागतले आतां शिवलकाराकडे सोपे म्हणजे आम्ही यांची इलिगलिटी भूषण बिल्डिंग पळय बांधल्या न्हू ऑलरेडी 50% आमी रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन घेतलेली आहा आणि याच्या पुढे आमी तेंची बिल्डिंग कशी मोडटली न्हू ते आमी पळयतले बाबा कितें सांगू सोदता आयज तुमचें घर मोडलं तुमकां घरांतले भायर काडलेले आसा बेघर सध्या जाल्ले आसात तुमी चेड्याचे हय चेड्याचें घर कितें सांगू सोदताय कितें तरी सांग नाका होय ताका उलोवंक जायना बाबा ती बायल चित्ता ती सांगता कशी
पाहिजे हे त्यांचं इंटेन्शन होय आणि काय